पळया अपडेट खबरो। सेगीत दुखापतींनी शरीराची साथ मेळनाशिल्ली, निवृत्तीची वेळ योग्यच, मात क्रिकेटीकडेन संबंध सोपिल्लो ना। उदेत्यांक मार्गदर्शन चालूच, सचिनान मिडिया मुखार मन केलें उक्तें। इयर एंडाच्यो पार्ट्यो सुरक्षेच्या नदरेन कानोळे वाठारांतूच बऱ्यो, पुलिशेचो रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री म्हणटा इफ्फीक केंद्र सरकार सीआरपीएफ दिना जाल्यार ट्रेनी पुलीस ड्युटेर। जिल्लो पंचायत वेंचणूक मोगो स्वताच्या बळग्याचेर लढयतलो। पक्षाच्या आमसभेन कार्यकर्ते फुडाऱ्यांक आतांच वावराक लागपाचो उलो। मोगोच्या घटनादुरुस्तीचे थाराव पास। गोंयान बेकायदेशीर रितीन रावपी फॉरेनरा आड जावंक जाय खर कारवाय। स्टुडंट विजा घेवन हेर गजालींनी घुसपल्ल्या फॉरेनरांक काडचे सोदून 7 दिनांची मागणी। भारतातलो स्टील उद्देग लागला गोयच्या उण्या ग्रेडीचे मीन घेवपाचे तयारेक। पावणी उखलपाची तयारी। गोयच्या मिनाक निर्गती परस भारतान फुडार। पळयात रिपोर्ट। आणि वाळवंटीन झगमगीत दिवे, फोक, तरेतरेच्या कलाकुसरीच्या बोटींनी साखळे विठ्ठलापुराच्या त्रिपुरारी पुनवेक वेगळेंच चित्र। वाळवंटीतले सर्तीक इको फ्रेंडली बोटी चढ। खबरो विस्तारान। सेगीत 30 वर्सां खेळून जाल्ल्यो दुखापती आनी वय जाल्ल्यान शरीर साथ दिनाशिल्लें, ते खातीर व्यावसायिक क्रिकेट सोडपाचो होच वेळ योग्य अशें आपणें थारायलें। ते विशीं आपल्याक मातूय दुबाव ना। भारतरत्न मास्टर ब्लास्टर सचिनान निवृत्ती उपरांत पयलेच फावट मुंबय आख्खे मिडिया मुखार मन उक्तें केलें। क्रिकेटीकडेन संबंध रिटायरमेंटान सोपिल्लो ना। ह्या फुडें उदेत्यांक मार्गदर्शन करत रावतलो। फुडें नेमकें कितें करतलो हाचेर मात सचिनान जाप दिली ना। आपल्या पुताचेर आपले भशेन क्रिकेटर जावंक दबाव हाडनाकात हें तो उलयलो। देखिए, क्रिकेट तो मेरा लाइफ रह चुका है। जैसे पहले एक इंटरव्यू मैंने कहा कि क्रिकेट मेरे लिए ऑक्सीजन है। आई थिंक कहीं ना कहीं तो एक स्टेज आती है लाइफ में जहाँ पे आपकी बॉडी आपको मैसेज देती है कि ना इनफ ऑफ दिस फिजिकल लोड। आई थिंक द बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट अभी। तो आई एम जस्ट ये मैंने यही सोचा कि बॉडी अभी वो लोड consistently ले नहीं पा रही है। Even though physically I am not playing for India, you know, in my heart I'll always be playing for India and praying for India's victory. I would like to help the youngsters, the next generation, and just share my thoughts and be involved with cricket. I said earlier that when I went on the wicket and I stood between 22 yards, I realized that this is the last time I'm standing in front of a packed stadium, actually being part of the Indian team. This will never happen again. As a father, कहूँगा कि उसको छोड़ दो, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो। उससे हर बार एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि उसके फादर ने इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए। अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता, क्रिकेट बैट नहीं होती। अर्जुन ने चूज किया है कि उसके हाथ में क्रिकेट की बैट होनी चाहिए। वो एक पैशनेट लड़का है क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के जो मैं कहता हूँ कि यू हैव टू बी मैडली इन लव विद द स्पोर्ट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड ही इज मैडली इन लव विद क्रिकेट, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। आई थिंक परफॉर्मेंसेस होना ना होना, मैं नहीं प्रेशर डालना चाहूँगा उसके ऊपर। It's been hardly 24 hours since I've retired and you're already engaging me into various other things. Give me some time to breathe. We'll talk about it in time to come. You know, like I've mentioned, as and when I'm doing various things, I'll let you know. This is one of those things. BCCI को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ये 2 मैचेस लास्ट मैचेस हो गए, तो लास्ट मैच अगर हो सके तो बम्बई में रखे, क्योंकि मेरी माँ ने आज तक इनफैक्ट ये मैच के पहले दिन तक एक भी बॉल कभी लाइफ में देखा नहीं था मुझे खेलते हुए। इयर एंडाच्यो पार्ट्यो एकेच दर्यादेग वाठारांत करप सुरक्षे नदरेन बऱ्यो,
पुलिसाच्या रिपोर्टा वयल्यान पार्टी कानोळे वाठारांत करून दिवपाचे सरकारी पावड्यार थारला। मात सनबर्न जातली काय सुपरसॉनिक हे कोर्टान थारता त्या प्रमाण जातलें। मिकीच्या बागा जावपा आशिल्ले बीच ग्रांडाचे सुवातेचे मात कोफुसांव आशिल्ल्यान थंय अजून कांयच निश्चित जाल्लें ना अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरान म्हळां। तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो। इफीक केंद्र CRPF दिना जाल्यार सरकार ट्रेनी पुलिसांक ड्युटेर घालतलो। एकाच वेळार वेगवेगळे कडेन इयर एंडाच्यो पार्ट्यो करपाक दिल्यार फावो तितलो पुलीस फोर्स दिवपाक त्रास जातले। त्या खातीर एकाच दर्यादेग वाठारांत फेस्टिवलाक मान्यताय दिवची अशी सुचोवणी पुलिशेन सरकाराक केल्या। त्या खातीर चर्चेत आशिल्ले म्युझिक फेस्टिवल कांदोळे बागा वाठारांत करूंक दिवपाचें सरकारी पावंड्यार थारलां। एकच बेल्टाक एकेच कडेन जर केदोय मोठो इव्हेंट जालो जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट निमाणे सेक्युरिटी ही पुलिशेन दिवची पडटा आनी पुलीस दिवंक शकता अशें पुलिशेन आपली से दिल्ली आसा। आनी एज पर पुलीस से म्हाका दिसता आमकां एकूच खंयचो तरी कोणाकूय एकट्याकूच दिवन आमकां फुडें वयचें पडटलें, नाजाल्यार कॉन्ट्रोवर्शियल जावपाक नाका म्हणून। निखिल चिनप्पा परसेप्टांतल्यान भायर सरून कांदोळेच आपलो म्युझिक फेस्टिवल करपाक सोदता। परसेप्ट सनबर्न करता जाल्यार चिनप्पाचे सुपरसोनीक। आता दोगांचे कांदोळे सनबर्नाच्या वर्सुकी जाग्यावेल्यान पेटलां। सोमारा सुपरसोनीक आनी सनबर्नाची केस हायकोर्टात येता। कोर्टांत कितें थारता ते प्रमाण सोमारा सांजे सरकाराची समिती कांदोळे खंयचो फेस्टिवल करूंक दिवपाचें ते थारायतली। मात मिकीच्या बीच ग्रांड फेस्टिवलाचेर जागेक लागून प्रश्नचिन्ह आसा। परसेप्ट जो आसा हो परसेप्ट आपुणूय क्लेम करता आपणा कडेन डॉक्युमेंट आसा म्हणून, आनी दुसरो जो आसा तोय आपणा कडेन जागो आहा म्हणून क्लेम करता। आता जागो कोणा कडेन आसा हो कोर्ट थारयतलो। त्या खातीर फाल्यां सकाळी कोर्ट आहा, सांज वेळा तांकां 5 येतले आपयला आनी तुजे डॉक्युमेंट सबमीट करून हें करा आनी त्या प्रमाणे कोणाक A किंवा B जाता पळय ते फायनलायज करतले। मिकी बाबान बागान म्हटलेलें आसा, पूण आसा कशें जाणा की मिकीन खंय करचें म्हाका कांय प्रॉब्लम ना। बागाचो विशय जो आसा हे गेले 8 म्हयन्या पयलीं आमी ऑलरेडी टेंडर इश्यू केल्लें आसा आनी खांडेपारकर एंड कंपनी म्हणून जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा 15 म्हयन्याच्या कालावधीन तांच्यांनी थंयसरचें डिव्हलपमेंट करपाचें आहा। आतां म्हाका कितकें बरोबर आहा हें कळना की तांचें काम बंद करप आनी तो जागो काडून कोणाक तरी भाड्याक दिवप। कमिटी जी आसा जे नॉट सेम कमिटी मार्केटिंग कमिटी मे डिसायड, आय डोंट नो। सध्या 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको आशिल्ल्यान केंद्रीय गृह मंत्रालय इफीक CRPF फोर्स दिवंक तयार ना। CRPF कंपन्यो मेळना जाल्यार सध्या ट्रेनिंगाक आशिल्ले पुलिसांक ड्युटेर घालपाचें सरकारान थारायलां। आमचे कडेन गोवा गव्हर्मेंटा कडेन जे आमी नवे भुरगे घेतल्यात तांकां थोडोसो ब्रेक दिवन ज्या वेळार आमकां वापरपाक जाय हे इफीच्या टायमार, सनबर्नाच्या टायमार किंवा आनी खंयच्या टायमार वापरपाक जाय हें मुख्यमंत्र्यान एक डिसिजन घेतलें कित्याक ऑलरेडी जर तेंचे 1 वर्साचे जर कालावधीचें जर ट्रेनिंग आसा जाल्यार त्या भुरग्यांनी 6 म्हयन्याचे कालावधीचें ट्रेनिंग केल्लें आसा आनी एमर्जन्सी वापरपाक म्हणून त्यांचोय उपयोग आमी करून घेतले अशें जर तेंच्यांनी धाडलें ना दिलें ना इलेक्शना खातीर स्टेट सेंट्रलान जाल्यार हें वापरपाचें म्हणून दुसरो ऑल्टरनेट आमी केल्लो आसा। पणजे सावन सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। 2 वर्सांनी येवपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक मोगो पक्ष स्वताच्या पळग्याचेर लढयतलो। ते खातीर मोगोचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांनी आतांसावनूच कामाक लागचें असो उलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मारला। फर्मागुडयेर जाल्ले मोगोच्या आमसभेंत तो उलयतालो। मोगो पक्ष घटमूट करपा खातीर नेटान वावरपाचो थाराव आयतारा पक्षाच्या आमसभेन घेतलो। मोगोची घटना दुरुस्ती करपी थारावूय आमसभेन पास केले। मोगो पक्षाची खासा आमसभा आयतारा फार्मागुडयेर श्री गोपाळ गणपती सभाघरात जाली। मोगो पक्ष घटमूट करपाचो निर्णय ह्या आमसभेन घेतला। 2 वर्सांनी जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वताच्या शक्तीचेर लढोवपाचो निर्णय ह्या सभेन घेतलो। 2 वर्सांनी परत जिल्ला निवडणूक आसा, बरोबर 2 वर्सांनी आसा। 30 आनी 20 50 मतदारसंघ आसा, तयारी करूया। आमकां कोणाची गरज ना, जिल्ला जेन्ना आमी लढयले आमकां कोणाची गरज ना। आमी जिल्ल्याच्या लेवलार तयारी करपाची आवश्यकता आसा आनी जिल्ल्याच्या लेवलार तयारी जर आमी केली आसत जाल्यार मुखा वयले जी दिशा आसा ती तुमकां त्या वेळार दिसता। जेन्ना ही घडी आमच्या हातांत आयली पक्षाची, हांव अभिमानान सांगता फाटल्या इलेक्शना वेळार जे डोनेशन आयिल्ले ते आमी मोडले ना आनी ते पयशे तशेच दवरून जवळ 65 lakhs तुमचे पैसे जे तुमकां लागून डोनेशन दिले ते पैशांचे ऑफिस जवळ 75 लाखांचे ऑफिस आमी सांगले। मोगो पक्ष घटमूट करपा खातीर पक्षाची घटना दुरुस्त केल्या। ह्या घटना दुरुस्ती प्रमाण पंचायत वांगडी
आणि नगरसेवक आता मतदारसंघ समितीचेर येतले. आमच्या जी पहिलीची घटना आशिल्ली त्यातून फक्त मतदारसंघ समिती प्रत्येक मतदारसंघ समितीत फक्त 21 लोक असताले. आयच्या काळात 21 लोकांनी मतदारसंघ करू शकना, मतदारसंघात वचून कार्य करू शकना. म्हणून आम्ही ठरवले की एकविसाचे 30 करूया आणि या 30 करताना त्यातून महिला समिती आणल्या मतदारसंघात. तसेच 15 जणांची महिला समिती आम्ही निर्माण केली आणि महिला समिती बरोबर युवक संघटना त्याच मतदारसंघात निर्माण केली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हळदणेचो भाजपा आमदार ग्लेन टिक्लोचे पुर्तुगीज नागरिकत्व ओनू जानेरान रद्द जाला. ताका लागून सध्या तो ना भारतीय ना पुर्तुगीज नागरीक. मात काँग्रेसीचेच दक्षिणेतले एक दोग फुडारी स्वता पुर्तुगीज नागरिकत्वाच्या कचाट्यान सापडत म्हूण ग्लेनाचो विशयच काडूंक सोदिनात असो आरोप आदोगाद राधाराव ग्रासियासान केला. ग्लेन म्हणटा नागरिकत्वाचें कितें तें कोर्ट थारायतलें. ग्लेना आड केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन अर्ज आसा जाल्यार ग्लेन ताचे आड हायकोर्टान गेला. हळदणचो भाजपा आमदार ग्लेन टिक्लोचे पोर्तुगीज नागरिकत्वाचे कडे सुटना. 2009 ते 2013 मजगती टिक्लो पोर्तुगीज नागरीक आशिल्लो, पूण आता तो नागरीक ना अशें पोर्तुगीज विदेश मंत्रालयान भारत सरकाराक कळयला. हाका लागून टिक्लो सध्या ना पोर्तुगीज ना भारतीय नागरीक असो आदोगाद राधारावाचो दावो. तो म्हणटा अजून मेरेन तरी टिक्लोक भारत सरकारान परत भारतीय नागरिकत्व दिल्लें ना. टिक्लो आड केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन अर्ज आसा. So when the elections took place, he was definitely a Portuguese national. Now he probably is under the misapprehension that once you cancel your Portuguese nationality, you automatically become Indian national. That is not at all possible. The moment he became Portuguese national, he lost the Indian citizenship under Article 9 of our Constitution. So once having lost the Indian citizenship, he will have to ask for it again now. So as of now, in my opinion, he is a stateless person. नागरिकत्वाच्या बाबतीत स्वताचीच पाय चिखलात आशिल्ल्यान काँग्रेसीचे दक्षिणेतले दोग पुढारी केंद्रीय पावण्यार ग्लेनाच्या नागरिकत्वाचो विशय काडूंक सोदिनात असो आरोप राधान केलो. You see, this letter from the Portuguese government came to the government of India on 4th April 2013. Now it's 8 months or 7 months. And the government has not acted. Once they know that there is a person who is not merely not an Indian but is holding an elected post, he is sitting in the Legislative Assembly, it was the duty of the government of India to have immediately acted on it. But instead of giving us a hearing, they go on delaying the matter. Now we understand this is because there is one Congress MP and there is one big leader of the Congress, Goan leader of the Congress based in New Delhi, who are also holding Portuguese nationality and who are influencing the government not to decide our application. प्रुडंटान हाचेर ग्लेनाक विचारले. तो म्हणटा प्रकरण हायकोर्टार आसा. नागरिकत्वाचे कितें ते हायकोर्ट ठरयतले. I am a citizen of India. I have an Indian passport. Recently I have travelled to Dubai on my Indian passport, and from the very beginning I have been stating that I have no Portuguese passport. I am an Indian citizenship and I stand by it. And the sub judice and the courts I have fed in the judiciary, and the courts will decide what is to be done. पणजीच्यान सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी आणि दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.